हालेलुया अर्गान तुका जेजू महिमा तुका जगलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाच्या उतार आमकां फोव जाला मार्काचो वांजेल 8वो अध्याय 30 आनी 4 तावन 30 आनी 8 आनी 9 वाक्यांत पयलें वाक्य 9 अध्यायांत पयलें वाक्य. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 34 to 38, चॅप्टर 9 वर्सेस 1. उपरांत आपल्या सिसांक आनी लोकांक सांगता आपूण तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो असो म्हणया, आतां तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव फाटीं जोडूंक मनीस कितें दिवंक शकत? ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हज्या शिकोवणेक लसता ताका मनशापत भाग्यवंत देवदूता सांगता आपल्या बापाच्या महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो, सदस हांव तुमकां सांगता, हांगा हजर आसलेल्या मदलीं थोडीं देवाचें राज पदवेन स्थापीत जाल्लें पळयसर मरण सागची नात. हे देवाचें उतर आज आमकां फोव जाला. जेजू आपल्या पाटलाव करतल्यांक जागवण दिता आनी कसो पाटलाव करी जे मनीस सांगता. आमी सगळे सांगता आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार. या आमी गीती घेता पाटलावदार आमी जेजूचे म्हणून. खंडीत जावन आमी पाटलावदार. पूण पाटलावदार जायचे जाल्यार कितें जायचे? आपलो कश्ट ह्या आमकां आयलेले अनवार ह्या पिडाश्र जावं निरासपण जावं सलवणी जावंक पडना हे सगळे एक कुरीस कान घेवन जेजूच्या फाटल्यान गेल्यार मात्र आमचो कुरीस हाळू जाता. ना जाल्यार तो कुरीस आमकां जडत. जेजूच्या कुर्साक कान मारूंक ते एक मनशाक तरी एक अवकाश मेळ्ळो. शिम्याव प्रत्येक जावन त्या मनशाक तरी अवकाश मेळ्ळो. सिरिनाच्या सिमांक तो देवान एक अवकाश दिलो तेच्या कुर्साक कान मारचो. पूण आमकां देवाचें उतर क्लियर सांगता, कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यान तुमी म्हजे सरसीन येया, कित्याक हांव तुमकां विशव दितलो आनी म्हजो कुरीस तुमच्या खांदार घेया, म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया. म्हजें जूं व्होवंक सुलभ आनी तें वजें हाळू म्हणटा. देखून आमी जेजूच्या कांदाक कान दिवन म्हळ्यार ताच्या जुवाक कान दिवन आमी मुखार वेता जाल्यार खंडीत म्हजे कश्ट अनवर पिडाश्रा सगळे ताणें त्या कुर्सार वावयल्या. सगळे ताचे पयण त्या कुर्साच्या वाटेचे पयण आमी नियाळटा आसतना ते कितलो जड असो कुरीस काडून येता. कित्याक म्हळ्यार ताच्या कुडीन पयलेंत सकत ना. ताका कितले की मार घालून ताचे रगत व्हरोन हर एक आंगार तसो गायनातलो जागोत नातलो. तर एखादेन म्हाका एक वाचूंक मेळ्ळें आनी थंय एक स्टेटमेंट दिल्लें आसा. जेजूच्या निमाण्या घडये ताच्या आंगार सादारण एक 1750 घाय ताच्या आंगार आसले म्हणून ते एक डॉक्युमेंट्स खंय म्हाका एक हातूंत वाचूंक मेळ्ळे. आनी तातूंय म्हणटा तो ताच्या मागीर फॅशन ऑफ क्रायस्ट आमी पळयलां. तातूंय आमकां दिसता ताचे घाय कशे आसले. ते म्हणटात ते फॅशन ऑफ क्रायस्ट जेजून सोंसल्या कश्टांचो एक कालदवंटूय तातूंत दाखोवना म्हणून. तेन्ना आमकां पळोवंक जावना कितलो की लोक थिएटरांत वचून रडला जेजूचे कश्ट पळोवन. जेजून कितले कश्ट ते एक कालदवंटूय न्हय म्हणटात. जेजून चडलेले कश्ट कितले जाता ते थंय सांगतात. ताच्या देडशें कुडींत एक 150 गायांनी ताची हाडां दिसतालीं म्हणून. आनी किर्तनगारी थंय सांगता ताची पाट नांगरान खोसली म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. देखून नांगरान खोसून ताचे मदें आमची पातकां घालून तें धंकून सोडलें म्हणटात.
जायत्यो संगती आमकां बायबलांत ताचे विशयींत आयकूंक मेळटात. पूण आमकां इल्लेशे कश्ट येतना तेत व्हड कश्ट जातात. एके फावटी आमी बावडती संटाव कश्ट येतना, भुरग्यांक प्रॉब्लेम जातना, कुटुंबांनी अवघडां घडतना, कुटुंबांत मरणां जाता आसतना एके फावटी आमी भावार्थ होगडयता आनी म्हणटा म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत देवान अशें कितें केलें म्हणून. तोल्यो संगती आमी भावार्था वरवीं मात्र ते फेस करूंक जाता. मगच्या भाव आनी भयणी, तुजो आनी जेजूचो संबंध बरो आसल्यार मात्र तसले समस्या आसतना फूड करूंक जातात, ते फेस करूंक जातात. आनी भावार्थ होगडाय नासतना सुमया सांगता जियोंक जाता. जर आमी सुमया सांगता नांव देवाची सकत आमची सकत करून काणगे नांव ह्या जेजून मागले बरी आमी मागोंक फुडें सरिनांव, पूण आमकां ते जाल्यार कश्ट मारताले. देखून मगच्या भावानी बेनी आज आमकां क्लियर सांगता, तुजो कुरीस घे, तुजो जो कोण आपलो पळय आपणाकच इन्कार करून दी. जो कोण आपणाचो पटलाव करता तो आपणाकच इन्कार करून दी आनी कुरीस आपलो उखोलन घेवन म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जेजून कुरीस उखोलन घेवन गेलो. जर आमी वाचता जाल्यार इझाया प्रवादी पुस्तकांत 53 अध्यायांत 1-5 वाक्यां वाचल्यार आमकां कळटा जेजून आमचो कुरीस कसो व्होंवन येलो आनी त्या कुर्सांत कितें पुरो आसलें, त्या सगळ्या संवसाराचे पाताक काण घेवन, संवसाराच्या लोकांची पिडा शिडा घेवन, संवसाराच्या लोकांच्या शिराब घेवन, त्या कुरीस काण घेवन त्या गोलगोथाच्या वाटेर ताणें सुटलेले कश्ट, ताणें ताका मारलेले ते जरबादाचे मार, ताणें ताचें गेल्लेलीं केळकुळां, ताका मेळ्ळेलें ते इन्सल्ट लोकां जावन ताच्या प्रवाद्या जावन हें सगळें पळयत आसतना मगच्या भाव आनी भयणी आमी आमचो कुरीस ल्हानसो तो काण घेवन आमी जेजूच्या फाटल्यान वचूंक आज देव म्हाका जेजू म्हाका आपोवणें दिता. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडयता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता. देखून आनी निमाण्या दिसांनी पोर एक प्रिचर सांगतालो, आमचो कॅथोलीक एकलो याजक सांगतालो, तेजे सांगता उलोवन आसतना लोकांक आतां आमी मडतीरपणाक तयार करची वेळ आयला म्हणटालो एक याजक. आमचो तूं एकलो याजक तेजे सांगता आमी उलोवन आसतना आनी लोक आज मगच्या भावानी भयणी हांगा क्लियर सांगता, जो आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत कोण होगडायता तो आपलो जीव निजाके वाटयता. देखून आज आमी भियोवचें ना. जेजूची सुवार्ता परगट करूंक, जेजूची कामां करूंक, आमी बरीं कामां करूंक, समाजांत आमची बरीं कामां पळोवन तरी आमकां लोक पातयेवन हे क्रिस्तांव म्हणून, क्रिस्ताचे ह्या पटलावदार म्हणून आमकां खंडी जावन वलयतले. आमी खंयचे करता आज भियोवचें गरज ना. कित्याक सोमी आमचे सांगता आसता म्हणसर आमी कोणाक भियेचें म्हणना. आनी ताणें सांगलां हो संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो. देखून आमचे कश्ट, आमची पिडा शिडा, आमचे निरासपण, आमचे सलवणी ताणें कुर्सार ताणें वावयल्या आनी ते कुर्साक खिळायल्या. थंयचे तावन आमकां केदीस पाटी येना जावं दी आनी सोमी असो पाटलाव करचो. केदीस आमी सण सोडचे नाका. भावार्थान आमी मुखार जियोंक फुडें सरया आनी अविश्वासी जावची नाका. वो अविश्वासी काळ पत्की काळ म्हूण सांगता सोमी. आनी म्हज्या शिकोवणेक लज नाकात म्हणटा. देवाचे उतार परगट करूंक, ह्या देवाक मान दिवंक, देवाक जेजूक एक साक्ष दिवंक बिलकूल लज नाकात. कित्याक मनशा पोत तेन्ना दुता सांगता बापाच्या महिमेंत येवच्या वेळार तुका पळोवन लसतलो म्हणटा. देखून आमी संवसारांत खंयचेच देवाचे उतार परगट करचे खातीर लज भोगची नाका, या लजोवचें नाका. आमी खंडीत जावन सोमयाच्या जिवितांत आमी भितर सरता जाल्यार आमी सक्सेस जातल्या, आमी जैतेवन जातल्या. आनी तो लास्ट म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता हांगा हजर आसलेल्या मदलीं थोडीं देवाच्या राज पदवेन स्थापीत जाल्ले पळयसर मरण सागची ना. कित्याक जेजून त्या निमाण्या ब्रेस्तारा तो एवकरिस्त घडता आसतना, निमाण्या शुक्रार ताचे कश्ट मरण सोसूंक तो वयता आसतना, पुनर्जीवन जाता आसतना जायत्या लोकांनी पळयलें आनी थंय स्थापीत जाल्लें राज पदवी ते दुळमसर तांणी मरण देखलें ना. जायते जाणांनी तें पळयलें तांच्या जिवितांत. आमकांय खंडीत जावन देवाच्या राजांत आमी रिगोवंक वयता आसतना, देवाच्या राजांत आमी जियोंक वयता आसतना ह्या संवसारांत आमी मेकळे जावया. संवसाराची आशा आकांक्षा आमकां नाकात. सोमया खातीर जियोंक काडून फुडें सरया. जाल्यार खंडीत जावन आमकांय
देवाचें राज आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत स्थापीत जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन बरयले सुमतीजे सांगाता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.